जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जेजूच्या कुडी रक्ताची दबाजीक परब पवित्र सभा आचरण करता. हे मिसचे बलिदान हांव तुमच्या सर्व गरजां खातीर भेटोवन मागतलो. विशेष मापान संवसारांत असलें कर्ग जेजूच्या कुडी आनी रक्ता वरवीं निवारण जावं दी. जेजूची सोडवण सक्कड अनुभव सोडून दिता आनी आमकां आनी ह्या मनशा कुळाक देव राखून व्हरून दी म्हणून आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सर्व सांगाता मेळोन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. हांव तुमकां आनाता बरी सांडून वचना म्हूण सांगून जेजून पवित्र आत्म्या पाठयलो. पूण ताचे वरवीं वर्तें जावन आमकां ताणें ताची कूड आनी रगती आमकां दिलें. हे सरू मिस्तेर आमच्या पवित्र सक्रामेंतांत आमी ताचो अनुभव जोडटा. आज आमी हांगा जमल्या जाल्यार कारण युकरिस्तीक क्रिस्त ताचे उतर आयकताव. आमी ताची कूड आनी रगत आराधन करताव आनी सेवताव. अशें ताचें बेसाव आमी घेताव. ह्या दाबाजीक परबे दिसा विशेष मापान हे फेस्त आमकां हर एकल्यांक आशिर्वाद हाडून दी, सुटका हाडून दी म्हणून आमी मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. आमी पातकी आनी अस्कत म्हळ्यार वळखून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं.
आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या कर वैभवापासून आम्ही तुका वाकडता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्तुता सोम्या देवा, देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता. आमची कापुत्र तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रज्ञ सांगाती, देवबापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सोम्या जेजू ख्रिस्त आमचे सोडवंदारा, तुझ्या कष्ट मरणाच्या उगडासा कोळाच्या पासो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञ जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुझे सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळू आनी तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बोरू. हे तुझ्या नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सवे पवित्रत्वेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. द्वितीयम पुस्तकांतले वचप. परजे लागीं उलोवन मोइजेन म्हळें, सर्वेस्परा, तुज्या देवान कश्टा मुखांत तुजी परीक्षा करचे खातीर आनी तूं ताचे उपदेश पाळूंक कुशी व्हरताय की ना म्हूण सारकें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी अरण्यान तुज्या सगळ्या पयणा वेळार कशें उलोवन हाडलो म्हूण उगडास दवर. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बगार सर्वेस्पराच्या तोंडांत तावन येता त्या हर एक उतरा वरवीं जियेता म्हूण तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं खालतो केलो आनी तुका वा तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलें मन्ना दिवन तांकां पोसलो. तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलेल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसरनाशे रावोंक सत्राय घे. विकाळ सोरोप आनी विचू असल्या त्या विस्तार आनी भयंकर अरण्यांतल्यान सुक्या आनी उदक नासल्या देशांतल्यान तो तुजी वाट व्हरून गेलो आनी ताणें तुजे पसत खडपांतले उदक वळाशे केले. ताणें तुका ह्या अरण्यांत तुज्या पुर्वजांक कळीत नासले मन्ना खावंक दिवन पोसलो. देवाचे उतर हे. देवाचे उडुपकार. संदेश धाडटा, तूं
केलेल्या पहिल्या पत्रांतले वाचा. भावा भयणीनो, आम्ही देवा वर्गां दिवन सेवताव ती संस्कारलेली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता न्हय, आनी आमी मोडताव तो उंडो क्रिस्ताच्या मासान आमकां वांटेली करता न्हय. आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच देखून आमी एक कूड जाता, कित्याक आमी समेत त्या एकाच उंड्यान वांटेली जाता. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. Alleluia, 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 alleluia. हंस तो सर्गीन तावन देवून आयलोलो जीव उंडो म्हणटा सोमी. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो, हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वीस पर तुमची सवे आसू. तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. त्यावेळी जेजून जुदेवांच्या जम्याक म्हळें, हंस तो सर्गीन तावन देवून आयलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्या खावन दिता तो उंडो मुजेंस मास. तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, हाणें आमकां आपले मास खावंक दिवचें जाल्यार कशें. देखून जेजून तांकां सांगलें, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमी मनुश्य पुताचें मास केल्ले करीत आनी ताचें रगत पियेल्ले करीत, तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता, ताचे थंय ससनाचो जीव आसा, आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवांत उठयतलो. कित्याक म्हजें मास खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवान. जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता, तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवांत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवें जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सरकार तावन देवलोलो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय, ते मोर्न पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आज पवित्र सभा जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची दाबाची परब आचरण करता. कोर्पुस क्रिस्ती, बॉडी अँड ब्लड ऑफ क्राइस्ट म्हणटा आमी. तुमच्या मतींत एक विचार येवंक पुरो, कित्याक हें फेस्त, कित्याक जेजूची सबार फेस्तां आमी आचरण करता. क्रिस्त जयंती आचरण करता, गुड फ्रायडे आचरण करता. त्या दीस आमी विशेष बापान कुर्साचें ध्यान करता, ताजी बेसन जाल्ली कोडू वारेयल्लें रगत आनी कुर्साचें आराधन करता. तशेंच पास्कलचें फेस्त आसा, उतरोवणो. तर आज कित्याक जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची एक परब गी म्हणून एक विचार येवंक पुरो मतींत.
ही परब आरंभ जाल्ली 1204 इसवे. ताचे पयले जेजूची कूड आनी रगत पवित्र सभेंत विशेष स्थान आशिल्लो येवकारिस्तीक जेजूक आमी सेवतेले. एक म्हज्या बरेच याजक आशिल्लो आनी त्या याजकाचें नांव फादर पीटर प्रेग म्हणून. हो याजक सेमिनरीन ताची तरबेती जाल्ली आनी एका इगर्जेंत तो याजक जावन सेवा दितालो. आनी सबार पावटी मिसाचें बलिदान भेटयतना ताच्या मदीं एक दुबाव येतालो खंय. दुबाव कितें गी म्हळ्यार येदो असो हुंड्या कुडको कशें जेजूची कूड जावंक साद आसा, इतलोसो दाकांचो रोस कशें जेजूचें रगत जावंक साद आसा. आमकां सबार जाणांक असो दुबाव आसा जावंक पुरो. थोड्यांक हे येवकारिस्त म्हळ्यार कितें म्हणून ताची समजणी ना. सदांचें जालां येवकारिस्ताक वेचे येवचें, सदांचें जालां घेवचें, कुमसार जायनासतना सदांचें जालां. आनी अशेंच हो याजक ताच्या जिवितांत बारीक दुबावान पडलो. फुडें ह्या दुबावाचो प्रभाव बावार्थाचो आबाव आनी आमच्या बावार्थाचो बोरगोळ्ळो. कितलींशीं जाणां आसल्या दुबावांत सतात हांवन पयस आसात, पवित्र सभेंत हांवन पयस वेतात, मागण्यांत हांवन पयस वेतात, साक्रामेंतांत हांवन पयस वेतात. आनी अशें एक दीस हो पाद्र्या फादर पीटर प्रेग मिसाचें बलिदान भेटयतलो. बलिदान भेटयतना ताणें केदाळा उंडो आनी वायन ताणें उखल्लो गी त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगात आमी म्हणटा हो तो वडू ताणें उखलून ते सकल दवरतना तो उंडो मास जावन बदल्ले आनी ते दाकांचो रोस रगत जावन कालसितावन भायर येवन आल्तेरेर पडोवंक लागलें. दुबावान आसल्या पीटर प्रेग पाद्र्याबाक जेजून सद्द केलें. तूं पातये पळय नासतना पातयेले कितले भागी म्हणून ताणें थोमासाच्या ते गडिता वेळा सांगलें. आज तेच ताणें पीटर प्रेग त्या पाद्र्याबाक सांगलें जावी येता इतले दीस तूं हातान घेतलो तो दोवो कुडको उंडो न्हय, त्यो खाली दाकांचो रोस न्हय, ही म्हजी कूड आनी म्हजी रगत आनी ताचो दुबाव ताणें खाण उडयलो. हातपाय कांपोवंक लागले हे याजकाक, दिंबी घालून रडा लागलो आनी हें सत रोमाक पावलें. रोमांत तावन खंयचेय एक अजाप जाताना रोमांत तावन थंय तावन जोंपरो वैजांक ते धाडटात आनी हें थियोलॉजिकली दैवशास्त्री जावन हें जाल्लें म्हणून पळयतात आनी उंडो मास आनी रगत रोमाक व्हरून गेले आनी तांणी हें एक गडीत नीज अजाप म्हणून परगट केलें. आनी तो वडाचो पापा सायबो तो सांगा लागलो की तें जेजून आरंभ केल्लें 1264 इसवे पयलें. त्या खातीर हे सत आमी मानून घेजय आनी ह्या सता खातीर हे एक परब पवित्र सभेन आरंभ केली. कॉर्पस क्रिस्ती, बॉडी अँड ब्लड ऑफ क्रायस्ट, जेजूच्या भोव पवित्र कुडी आनी रक्ताची परब. मगशा भावा भयणीनो, मनीस जियेता खाणा वरवीं न्हय बागार देवाच्या उतरा वरवीं. ह्या येवकारिस्त विशयान सबार शिकोवण ह्या पवित्र सोल्ल्यांत आसा. तर आयची ही वाचपां ह्या परबेची वाचपां आमी नियाळया. पयलें वाचप द्वितीनियम पुस्तकांतलें. परजे लागीं उलोवन मैजेन म्हळें, सर्वेस्परा तुज्या देवान कश्ट मुखांतर तुजी परीक्षा करचे खातीर आनी तूं ताचे उपदेश पाळूंक कुशी व्हरताय की ना म्हूण सारकें समजून घेवच्या खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी अरण्यान तुज्या सगळ्या पयणा वेळार कशें चलोवन हाडलो म्हूण उगडास दवरो. रिमेंबर, बरी गरजेचें. देवान आमकां केल्ले उपकार, देवान आमकां दिल्ली सोडवणो. सबार पावटी आमची घरां आसली बाब माय या वडिलां सांगतात आमच्या काळार कशें आसले कश्ट ह्या आराधना वय आमकां इतिहास जाय. ते इतिहास आमी विसरोंक नजो
आनी थंयच्यान आमी निसरून खाण घेवंक नजो कित्याक म्हळ्यार आमच्या आयच्या परिस्थितीक आमी कारण जाल्या कित्याक आमची पुर्वजां मळगडी कश्टांनी जियेल्लीं भावार्थान जियेल्लीं आनी आज तेच उगडासा काडटा मोयचे कितें म्हणटा तो 40 वर्सां देवान तुमकां कशें चलयिल्लें ताजो उगडास दवरो कित्याक आतां तुमकां बऱ्या गांवाक तो व्हरनेते आसतना ताजो उगडास विसरिनाकात मग भाव भयणीं बेस्ट जेजूचे ते कुडी रक्ताचो उगडास दवरो तूं उगडास विसरिनाका मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बगार सर्वेस्पराच्या तोंडान तावन येता त्या हर एक उतरा वरवीं जियेता म्हणून समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं कालतो केलो आनी तुका वा तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेले मन्ना दिवन तुका पोसलो पळया बुके वरवीं कल्ती जातात खंय आज कोरोना वरवीं आमी साबार जाणां कल्ती जाल्या आमी कल्तो जाला आज कोरोनान आमकां जिवीत कश्टाचें कशें जिये जाय म्हूण शिकयलां पयशे विबाड करिनासतना एकामेकाक कशें आमी आदार जावयेत म्हूण शिकयलां बुके वरवीं तुमी कल्ती जाल्यात बुक आल्ले वरवीं तुमी देवाक हाक बोब मारली आमी केदाळा देवाक हाक बोब मारता हांव आमकां उणें बोण येताना कश्ट येताना मारेकार कर्क पिडा येताना आनी एक बारी सुबीत उतर हे जेजू मातेवाच्या वांजलांत ताका सैतान नाडटाना ताळटाना हें सुतर जेजू सांगता द्वितीय नियमाचें मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना आज मनीस उंड्या फाटल्यान धांवते आसा अंशुद्ध ह्या कर्गान आमकां एक फुल स्टॉप घाला आमकां रावयला म्हजें काम म्हाका वेळ ना म्हजें जिविताचें खाण येन्स आसलें मनशाचें आनी आज सांगता मनीस उंड्या वरवीं जियेना बगार सर्वेस्पराच्या तोंडान तावन येता त्या हर एका उतरा वरवीं जियेता आज येवकारिस्त आमचें नीज खाण आमच्या आत्मीक पयणाक हें येवकारिस्त आमकां नीज खाण जावन देवान आमकां दिलां त्या खातीर जेजूच्या पवित्र कुडी रक्ताची परब आमी आचरण करता तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्ल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसरनाशें रावूंक सत्राई गे पयलें तुका ताणें कालतो केलो दुसरें तूं देवाक विसरनाशें रावूंक सत्राई गे मनीस देवाक विसरला त्या खातीर मनीस निसारला मागणें मायाक जालां देवाचें उतर मायाक जालां अंशुद्ध ह्या दिसांनी आमी परत फाटीं आयल्या चड आनी चड फाटीं आयल्या त्या खातीर तुज्या देवाक विसरनाशें रावूंक सत्राई गे विकाळ सर्रप आनी विच्छू आसलेल्या त्या विस्तार आनी भयंकर अरण्यांतल्यान सुक्या आनी उदक नासलेल्या देशांतल्यान तो तुजी वाट व्हरून गेलो आनी ताणें तुज्या पासून कडपांतलें उदक वळाशें केलें पळया हांगा देव आज आमकां उगडासा काडटा आमच्या पुर्वजांक ताणें कितें केलें गे म्हणून ताणें मन्ना दिलें कडपांत तावन उदक दिलें कांय नासल्या जाग्यार ताणें मन्ना दिलें उदक नासल्या जाग्यार कडपांत तावन उदक दिलें तर ताची सकत विशेष जावन आसा येवकारिस्ताची सकत विशेष जावन आसा ताणें तुका ह्या अरण्यांत तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेलें मन्ना खावंक दिवन पोसलो पुण्या देवाची केदी वरती दया काकूळ तूं आमचेर ताणें दाखयल्या त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीन आमी सडावत पळयता आमच्या हर एका आयतारा सडावत जावन आमकां पयलें वाचप पोरण्या सोल्ल्यातावन आसता दुसरें पावलाच्या पत्रांतावन आसता आनी तिसरें वांजलां तावन आमी वाचता कित्याक देवान केल्लें उडासा काड पाऊल आमकां दिता शिकोवणू जेजूच्या सुवार्थेच्या आदाराचेर आनी ती सुवार्ता मानून घे आनी क्रिस्त सांगाता तूं सोमको आनी आयचे अंतर्गीत आमी गायलें नावाड सोम्याक जेरुजलेमा आज आमकां संतोष जाय जाय आमकां आनंद जाय आमी त्या देवाक नावाडी जाय आनी त्या किर्तनांत तो अशें वर्णिता कशें तो देवाक पळयता आनी देव ताका पळयता आनी कशें ताजी नियमां तो कळीत करता आनी अशें देवाक तो वर्णन करता हाच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलून कोरिंथकारां बरयल्लें पत्र पयल्या कोरिंथकारां बरयल्लें पत्र आवस्वर्धा ओळ 16 आनी 17 दोनूच ओळ आसात भावा भयणीनो आमी देवाक अर्गां दिवन सेवताव ती संस्कारलेली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता न्ही आनी आमी मोडताव तो उंडो
क्रिस्ताच्या मासांत आमकां वांटेली करता न्हय आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच देखून आमी एकूड जाता कित्याक आमी सुमेस्त त्या एकाच उंड्यांत वांटेली जाता पळया आज हो उंडो करतना साबार गोव आमी सांगाता घालता तो गोव पिठो करता पिठो करना उंडो जाता आमी साबार जाणां त्या उंड्या बरी जेजू ते एक जाता आनी दाकां साबार दाकां घेवन मोडटात रोस काडटात आनी तो रोस आज जेजूचे रगत जाता उंडो तशी कूड जाता आमी साबार जेजू ते एक जाता ह्या उंड्या आनी वायन्या रुपार जेजूच्या कुडी आनी रगतांत आमी एक जाता तर जेजूच्या कुडी आनी रगत जेजूची कूड आनी रगत आमकां आत्मी खाण आमच्या दैहिक या जिविताक एक बोळ घटाय दिता त्या खातीर पाऊल सांगता आमी देवाक अर्गां दिता आमी देवाक अर्गां दिवन सेवता ती संस्कारलेली काल्स आशिर्वादीत केल्ली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता न्हय तर आमी क्रिस्ताच्या रक्तान वांटेली जाता कित्याक आमकां मोलाक घेतला रुपया वरवीं न्हय बगारा वरवीं न्हय ताच्या अमोलेक रक्तान आमी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताच्या मासान आमी वांटेली जाता न्हय त्या ताच्या मासांत आमी एक जाता त्या खातीर आमी क्रिस्ताची कूड आमी सेवता क्रिस्ताची कूड आमी जाता आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच देखून आमी एक कूड जाता कित्याक आमी सुमेस्त त्या एकाच उंड्यांत वांटेली जाता वी बिकम वन इन क्राइस्ट आयच्या वांजेलाच्या वाचपाक आमी या 16 स्वर जुवांसो आमी म्हणटा ते येवकारिस्त शिकोवण जुवांची जेजू 5000 जाणांक ते वाडचें एक दृश्य आमी पळयता थंय तावन तो येवकारिस्तीक शिकोवण शिकयता आनी आयच्या दिसा आमकां ही 8 उतरां 16 स्वर 50 आनी 1 50 आनी 8 त्या वेळी जेजून जुदेवांच्या जम्याक म्हळें हांव सुतो सर्गीन तावन आयलोलो जिवो उंडो Jesus made in heaven for us life-giving bread हांव सुतो सर्गीन तावन देवून आयलोलो जिवो उंडो जेजून सांगलें हांव वाट हांव जिवीत हांव सत हांव जिवानपण हांव बरो गोवळी हांव सर्गाचें दार हांव आल्फा हांव ओमेगा आरंभण्यांत हांव देवाचें उतर मगाच्या भाव भयणीन आज जेजू सांगता हांव सुतो सर्गीन तावन देवून आयलोलो जिवो उंडो लाईफ गिविंग ब्रेड या उंड्यांत या युकारिस्तांत जीव आसा देर इज लाईफ इन द युकारिस्ट त्या खातीर आमी निस्तेज जावन निष्क्रीय जावन बसचे न्हय हांगा जीव आसा ह्या युकारिस्तांत हो उंडो खाता तो सस्नाक जियेतलो मगाच्या भाव भयणीन उंडो खाता त्या खातीर आमी युकारिस्त सेवता सक्रामेंत घेता हो उंडो खाता तो सस्नाक जियेतलो कोणा सांगता जेजू सांगता संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो मुझेल्स मास संवसाराक जिवीत मेळच्या खातीर आज जीव आसा आमकां सगळ्यांक जीव आसा आमचें तें जिवीत आसा गी पळय थोडे फावटी आमी चिंतचे आसा मनीस अवघडान बली जाता भूकंपणेन बली जाता या मारेकार कर्गान बली जाता आमी सांगता आमी मेल्या उपरांत जेजू थंय येता तर आमी मरना कित्याक भियेसरी जेजू सांगत आमी जियेता जाल्यार आमी सांपावला बरी कितल्या संतोषान कित्याक तशें चिंतची केवल जिवा खातीर जियेतात आमकां एक जिवीत आसा हांगा जीव मात्र न्हय जिवीत तें जिवीत कोणें दिल्लें देवान दिल्लें जिवीत हांव चिंतता तें आमकां ब्लेसिंग दॅट इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग तितल्यार सुदेवा मदें एकामेका वाद विवाद करून म्हणा लागले हांवें सांगलें तुमकां पयलें घडीत सांगतना दुबाव हांगा वाद विवाद थोडे ते वाद विवाद सुरू जाता साबार जाणांक हांवें पळयलां एक ह्या जाग म्हाका कळीत आसा तो जेजूची प्रसन्नता पत्य नासता ह्या जागी जिवीत सोडून गेलो अशें साबार जाणां कित्याक तो भावार्थ त्या भावार्थान आमी जियोंक आसा जेजू थंय आमचो भावार्थ आसूंक जाय त्या युकारिस्त थंय आमचो भावार्थ रुता जावंक जाय तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करूंक म्हणाले हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें पळय मगाच्या भाव भयणीनो अंतस्करणाचे दोळे म्हणजे हाका 2 दोळे आहात हांगा 2 दोळ्यान पळयतात तुमी अंतस्करणाचे दोळे निकोदेमान विचारलें परतून कशें
पोटांत वचून जल्मून भायर येवचे जेजू जिविता विशयांत उलयतना, नवे जिविता विशयांत उलयतना, पवित्र आत्म्याच्या स्थाना विशयांत उलयतना, निकोदेम त्या तिसऱ्या आवास्वरान जुवांसो आज जुदेव म्हणटात कशें हो मांस खावंक दिता, काय कातरून दिता गे मांस, आमी मांस वचून मार्केटी जावन हाडटा न्हय, कोंकडा मांस, दुकरा मांस, बोकऱ्या मांस आनी कसली मांस मासली. पळया ही हांकां समजूंक सोकोवना तिये. मग शोभो भयणीनो मांस दिता म्हणल्यार अर्थ कितें? आपणाची कूड तो आमच्या खातीर समर्पून दिता. ह्या संवसारा खातीर तो आपणाक कसं मोडटा आनी ती मोडणी एक वर्ते आशिर्वाद ह्या संवसाराक. आनी मांस दिवचें म्हळ्यार कशें? जेजून तांकां सांगलें, सदस हांव तुमकां सांगता, तुमी मनुश्य पुताचें मांस केल्ले करीत आनी ताचें रगत पियेल्ले करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. मनुश्य पुताचें मांस केल्ले करीत म्हळ्यार अर्थ कितें? ह्या येवकारिस्तांत तुमी पातयेनातल्या करीत, ह्या उंड्यांत म्हजी प्रसन्नता तुमी पळयना करीत आनी म्हजें रगत पियेल्ले करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासणाचो जीव आसा. ताचे थंय सासणाचो इटर्नल लायफ. इटर्नल लायफ इज नॉट ओनली इन बिलिव्हिंग क्रायस्ट बट इन सेलिब्रेटिंग युकारिस्ट. साष्टीक जिवीत केवळ जेजूक सोडवणदार म्हणून मानून घेवच्यान मात्र न्ही, युकारिस्त आमी आचरण करच्यान भेटोवच्यान ती आसा. आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवांत उठयतलो, कित्याक म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता, हांव ताचे थंय जियेता. पळया, कोण येवकारिस्तान भागीदार जाता, फादर पिटर प्रेग तूं म्हजे थंय जियेताय, हांव तुजे थंय जियेता. फादर फ्रँकलिन तूं म्हजे थंय जियेता, हांव तुजे थंय जियेता. म्हाका आयकुच्या भावा भयणी, तुमी म्हजे थंय जियेतात आनी हांव तुमचे थंय जियेता. त्या खातीर मग अशें भाव भयणी युकारिस्तीक बलिदान आमी आचरण करता, अर्पिता, भेटयता. जशें जिवांत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. पळया, जशें जिवांत बापान म्हाका धाडला, बापा वरवीं हांव जियेता, म्हणजे बापाचो जीव म्हजे थंय आसा, तशें जो कोण म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जियेतलो. आतां तुमकां समजता? माथ्या वचो जुवांशेल 5वा वासवर वळू 26 अशें सांगता. Father is the source of life and he has made Jesus as the source of life. बापू जिविताची, स्वाजिविताची मूळ जावन आसा, जर जावन आसा, आनी जेजू स्वाजिविताची जर जावन आसा. बापाचो जीव जेजू थंय, जेजू तावन आमकां तो जीव बापाचो जेजू आमकां दिता. तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. येवकारिस्तीक क्रिस्त आमकां जीव दिता. येवकारिस्त आमकां जीव दिता. येवकारिस्त गिव्स अस लायफ. त्या खातीर मग अशें भाव भयणीनो आमी हर एक दीस येवकारिस्त संभ्रमता. हो सरकार तावन देवलोलो उंडो हो मानना न्ही, हो घरा कडचो उंडो न्ही, बेकरेन मेळचो उंडो न्ही, सरकार थावन देवोन येयलोलो उंडो, बापान तुमकां दिल्लोलो उंडो, जीजस मेड इन हेवन. आनी हो उंडो तुमी खाताना तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्ही, ते मोडून पावले. दे ऑल डायड. जो कोण हो उंडो खाता तो सस्नाक जियेतलो. सासनीक जिवीत जेजू थंय मेळटा आनी येवकारिस्ताद्वारी आमकां लाभता. सासनाक जियेतलो. त्या खातीर आमी ह्या संवसारी पावल बारी सोबीत रितीन आमकां सांगता, आमी केवळ दोळे धांच्या वेळा थंय आमी ताजे थंय पावतेले. म्हळ्यार कितें? मरणाक आमचे वयर पदवी ना. त्या खातीर येवकारिस्त आमचें जिवीत, येवकारिस्त आमचें मूळ आनी शिखर, इज द सोर्स एंड समिट ऑफ आवर कॅथलीक फेथ. हे येवकारिस्तान जेजू कोरोसू हजार आसा. तर मग भाव भयणीनो, खंयचेय येवकारिस्त आमकां बोर जावचें नाका. खंयचेय येवकारिस्त निस्तेज जावन घेवचें नाका. खंयच्याय येवकारिस्ताक अर्दे कुरे मनान वेचचें नाका. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान त्या देवाक तूं आराधन करूंक वेताय. सगळ्या तुज्या आत्म्यान मनान ताका स्विकार करूंक वेताय.
आणि तो येवकरिस्त क्रिस्त तुका स्पर्श करता. त्या खातीर येवकरिस्तीक आराधना ह्या संवसारांत चलतात. त्या आराधनांत क्रिस्त वावर करता. त्या आराधनांत क्रिस्त आपुडता. म्हज्याच 21 वर्सां या जिवितांत हांवें पळयलां येवकरिस्ती क्रिस्त मुखार थोंटे चलतात, मोने उलयतात, बेरे आयकतात, पिडेस्त गूण जातात. कित्याक तो जीव दिवंक आयलो. कुडीचो जीव भलायकी दिवचे द्वारे तो आमकां दाखयता. तो आमकां सस्तीक जिवीत दिता. तर आयच्या या भोव पवित्र कुडी रक्ताची परब आमी आचरण करतना आमचो बाबर्थ घट जावं दी. येवकरिस्तांतय, येवकरिस्तीक आराधनांतय, येवकरिस्त बलिदानांतय आनी आमी चुकोवचे न्ही. जावं पुरो ह्या दिसांनी आमकां मिसाक वचोंक जायना, पूण आमकां सांगाता मेळून येवकरिस्त आचरण करूंक अवकाश आमकां हांगा मेळटा. आनी आत्मीक रिती आमी येवकरिस्त घेवंक आमकां एक अवकाश देवान करून दिला. त्या खातीर आमी देवाक अर्घां दिवया. एक घडीभर दोनी हात तुमच्या काळजाचे दोर मागया. सर्वेस्वर बापा अगणित का कुळदारा, तुका अर्घां होगळाप आनी वाखाणी दिता. तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बोव रक्ताची आनी कुडीची परब आचरण करच्या ह्या वखदां आमकां तूं बळवंत कर. आमचो बावार्थ तूं बळवंत कर. जें कितें ह्या संवसारार उणें पडलां भरती कर दी. आमी कुडीच्या काणा खातीर मात्र वावुरी नासता, येवकरिस्तीक खाणांत बळवंत जावन बावार्थान जियोवंक आमकां फावो कर. आमची अस्कत काय बक्षी आज या तुझ्या बोव अमोली कुडी आनी रक्ताच्या फेस्ता दिसा आमची कुडी आनी आत्मे त्या अमोली कुडी आनी रक्तान धुवन नितळ कर. तुझ्या उतरान आमकां तूं पवित्र कर. अशें आमी तुज्या त्या राजांत येवन पावच्याक आनी ह्या संवसारांत धैर्यान हर एक कर्गां फूड कर जियोवच्याक आमकां बोळ दी. हे आमी मागता बापा तुजे सक्तेवंत महिमेवंत बळवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आता आमी आमच्या भावार्थाची उसारणी करूया. एकाच देवाक सतमानता, सर पदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तू रचनार आनी एकाच म्या जेजू क्रिस्ताक सतमानता, देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आनी बापातावन जल्मला. देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उत्सलो बरो देव. तो देवातावन जल्मला, ताका रसूंक ना, बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर रस्तो केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमचे सर्वणे पासत सरकारांत तो देवलो आनी पवित्रत्या वरवीं अवकार मरियेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकान ताका खुर्सार मारलो. ताणें कळस मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्रत्म्या सतमानता, ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुतातावन निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलिक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापनल्या सभेक सतमानता. पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वास लावता. आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूची भोव पवित्र कुडी आनी रक्ताची परब आमी आचरण करच्या ह्या वखदां कशें बापान इस्रायल परजेक अरण्यान चलयलें, आज आमकांय तो जेजू वरवीं चलोवन आसा. आयच्या दिसा आमची त्या सावां ताचे समोर आमी उबारुया. आतां आमची भावार्थाची प्रार्थना जेजू मरिफात देवा समोर समर्पण प्रार्थुया. आमची जबाब, बापा आमचे मागणे ऐक. बाबा आमचे मागणे ऐक. बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी येवकरिस्ता वरवीं पोशीत जावन तांच्या भावार्थान घट जावन येवकरिस्ताद्वारी तांचे ताब्यान दिल्ल्या शेळयांची जतन घेवन तुजी दैवीक कृपा लाभय म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या भारत देशान सर्व राजकीय मुखेल्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी राष्ट्राच्या प्रजेच्या हितापासून वावरूंक आणि सर्व धर्म आणि वर्गाच्या लोकांमध्ये एकवट हाडूंक वावरीचे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कृषिकांक तांच्या वावरांत यशस्वी लाभय. तांच्या बेड्याक गरज आसतो पावस ह्या वर्सा फावो कर. तांच्या वावटीक फावो तो फळ आनी दिसपडतो ग्रास फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमचे फिरगजेन आनी कुटुंबांनी आसच्या पिडेस्तांक आनी प्रायवंताक तुज्या कुडी रक्ताच्या बळान बरी भलायकी लाभय आनी मोतीची समाधान दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सर युवा जणांनी आनी भुरग्यांनी येवकरिस्ताच्या बळान आपले शिकाप बऱ्या तरान शिकोवन बऱ्या फुडारा कुशी मेटां काडूंक आनी तांचे जिवीत भावार्थाचे बुन्यादीचेर बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती एकवटलेल्या आमी तुजी कूड आनी रगत सेवन एका मनाची आनी एका काळजाचे जावन जियोंक आनी एकामेकाच्या हितापासून वावरीशे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडीभर आमी मागया. संवसारांतल्या मारेकार करघाता हांव देव आमकां राखों दी. आमी भेटोवची बलिदानां, आमी करची आराधना, आमची सर त्या सावा मागणी देव आयकोन आमकां सुटका दिवं दी. जेजूचे सलवासांव हर एक राष्ट्र हर एक व्यक्ती ताजो अनुभव सोडून दिता. पश्चाताप पावोन देवाच्या मोगाक सगळो संवसार फाटी येवन दी. विशेष मापान आमच्या कडेन जे कोणांनी मागोवंक सांगलां व्हॉट्सअप ईमेल फेसबुकाचेर मोबायलाचेर त्या सावां धाडल्यांत ह्या आमच्या दिव्यवाणी यूट्यूब लाईव्हद्वारे धाडलेली सर त्या सावां देव बेसावांनी बरोवन दी म्हणून आमी एक घडीभर मौनपणी मागया. कणवळ्या बापा आमी तुका अर्गां आनी होगळाप दिता. तुज्या पुता जेजूक आमच्या खातीर तुवें फाटयलोय. ताची कूड आनी रगत आमकां आत्मीक पोशणाक तुवें दिलें. आज आमकां ही परब तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना त्याच जेजूच्या नांवान तुजे ती आमी आज आमची त्या सावां उबारल्यांत ती बेसावांनी बरो आनी आमच्या कुटुंबाच्या मिसांव आशिर्वादीत कर. आमी तुजे लागीं उसारलेली आनी उसारूंक जायनातल्यो त्योय गरजो तूं जाणा आसाय. ह्योय तूं आमकां फावो कर. हे आमी मागणें करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र विचाराक सर्वेस्वर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या बापा
तुझ्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाचो आनी शांतीचो कुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन आमी तुका ओपोवन दिताव. जशें जायत्या कणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एक वायन आमी करून घेताव, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायचो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधर आणि शासनाच्या देवा, सर्वकडे आणि सर्वते जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आम्ही तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. ससनाक तो आमचो खरो याजाक निरंतरी पेटोवचो हो याज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमच्या पासत वारयलेले ताजे रगत पियोन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं आमी तुजे मुखार येताव. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागताव. तुजे कथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयताव. तिका तूं राख आनी चलय. अख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच बरी आमी ती भेटयता तुझ्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पासोतो, फ्रांसीस आमच्या गोळी बापा पासोतो आनी धर्मदूतांनी परगोटलेलो तोसू करो भावार्थ सांबाळटेल्या आनी शिकयतेल्या पासोतो. सर्वेस्परा तुझ्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुझ्या वेदी भोवतणी एकठांय जालेल्या आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागताव. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकाणूक हें बलिदान आमी भेटयताव आमचे खातीर आनी आमी मोग करताव तांचे खातीर. स्वस्ती आनी तारण आमा समेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिताव. अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या आनी देवाच्या सदांच अवकार माये मोरयेक भक्तीन वंदिताव. तेच परी तुझ्या पतीक बागेवन झुजेक तशेंच बागेवन तो पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे ह्या तुझ्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेस्त तुझ्या बागेवंतांक आमी वंदिताव. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा
तुझ्या मुनियारांची आणि सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. ह्या जिवितान तुझी सवस्थकाय आमकां दी. ससनाच्या केस्तींतले आमकां निवार आणि तुवें विंचून काडलेल्या मोदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आणि ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आणि तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आणि रगत. कश्ट मरण सोच्छादल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आणि तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारन दिन वाचलो. ताणें उंडो घेतलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें, हो तुमी समीच घेयात आणि कायात, ही म्हजी कोडू तुमचे बसत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातास ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें, तुमी समीच घेयात आणि हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आणि ससनी कराराचें हें रगत, हक्काचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आणि समेस्त मनशा बसत ते वारावतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartoso good purgatoria. बापा, आम्ही तुझे मुनियरी आणि तुझी परजा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कष्ट मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आणि सरकार सडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता. आणि तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आम्ही तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आणि संपूर्ण बली हो जिवीत उंडो आणि ही सडवणीची काल्स हांचेर तू प्रसन्न जावन तुझी दयाळ दिश्ट घाल. तुझे नितीवंत साकरा आबेलाची देणी, भावार्थ्यांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आणि तुझ्या याजका मेल्किसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हेय बलिदान तुका मानो. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हे बलिदान सरकार तुझ्या मुखार व्हरू म्हणो आमी कलतेपणी मागता. अशें हे वेदी वयली तुझ्या पुताची भोव पवित्र कोडू आणि रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक तुझ्या आशिर्वादान आणि देण्यांनी बरो. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची काकोळट कर. भवर्तची मोर आसून ती आमच्या आदी गेल्यांत आणि विसोवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सुख आनी शांती मेळो. आणि आम्हा बातक्यांक तुज्या अगणित काकुळटीचेर विश्वास दवरतेल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका, पूण आमची पातकां बोगोसो. आणि जुआंव स्टेफान मातियास बार्नाबास ह्या तुझ्या धर्मदूताच्या आणि रक्त साक्षांच्या आणि समेस्त तुझ्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताच्या उद्देशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू रोसून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आणि आमकां वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, ज्या जेजू सांगता, ह्या जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वनंदिनी वैभव तुका सासनाच्या ससना.
आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन प्रार्थुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवोशन त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आंकांतांतली वाटाय. सुमिये जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक वडान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमीची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती, ह्या शेळीच्या झोवणाक पयल्यान ती सुभागी. क्रिस्ताचे कोडो आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळू. दुनियात आमचे जोडया जेजू आमच्या काळजांत आयला. आज आत्मीक रितींनी आमी ताका सेवला. ह्या कुडी रक्ताचे दाबाजी परबे संदर्भार ताची शिकवण आमी आयकल्या आनी आमी ताचेर पातयेवन जियोवची भावार्थी जावन आसा. शताधिपतीन सांगले ते उतर एकच एक उतर सांग, म्हजो सेवाक बरो जातलो. आमी बरी जावंको, आमकां प्रोटेक्शन हे युकारिस्ट दिवन दी. आमचे देवाची पिडा शिडा अंकर बंदपस बंदोड पयस करून जैताचे जिवीत क्रिस्त सांगी समकोवंक आमकां हायची बरो पावो करून दी. आमच्या काळजांत आयिल्ल्या सुम्या आमी तुका अर्गां दिता, आराधन करता. अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू.
होगळाप तुका सुमिया जेजू, होगळाप तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू, होगळ सिताव तुका सुमिया जेजू, मान तुका सुमिया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर बापा या येवकारिस्ताच्या सक्तीन या परजेतून बोरो कुडीची मतीची भलायकी भावोकर अंकर बनपस बंदडतून राखून वरो हे येवकारिस्त तांकां पेकोवन जावन आशिर्वादीत जावन दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता. आमेन. प्रार्थुया. बापा ससनाक तुझ्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावासर मैपासान तुझ्या भुरग्यांक ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्या सुत्रावर त्या सुखाची सुफळ कुणा जेजूच्या मोले कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आमा सुमेस्तांक तुवें बसयलेल्या सस्नीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतले निवारो आनी तुमचे जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरू. सराना तसलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करू. कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाच्या कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखा पावोवंक तुमकां फावो जावं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्मेचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. जिणेच्या संदेशाने सोम्याच्या त्या बेटाने संकतलो हांव गायनाने. जिणेच्या संदेशाने सोम्याच्या त्या बेटाने संकतलो हांव गायनाने. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय. ताचे संगी आसतना उकळ म्हाका बगना. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय. ताचे संगी आसतना उकळ म्हाका बगना. जिणेच्या संदेशाने सोम्याच्या त्या बेटाने संकत